आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयल्ले आमचो चीफ इंजिनियराक मेळपाक कारण एकूच आसा तुमकां खबर आसा की गोंयभरांत इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जी आसा ती हायक जाल्ली आसा आनी सानंद्रे मतदारसंघातले कितलेशे लोक जे आसा ते म्हाका परत परत येवन आपआपल्याची जी बिलां आसा ती बिलां दाखयताले आनी रेटी वाडल्या म्हणून सांगताले आनी तें डिस्कशन करपाक लागून आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयले आनी पयलो प्रश्न जो आमी विचारलो की कशा रितीन ही बिलां वाडटा आतां ताका खुबशे तेंचो क्लियरिफिकेशन खुबशे आसा डिफरंट क्लियरिफिकेशन तेंच्यांनी दिलें आनी तितून आमकां जाणून येयलें की जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आसा तेंच्या थ्रू जी बिलांची वाड आसा ती बिलांची वाड दिसून येता 2022 ते 2026 पर्यंत कितल्याशा प्रमाणात बिलांची वाड जाल्ली आसा बील हायक जाल्लें आसा आनी आमी तांकां तोच डिमांड घातलो की ही बील जी हायक जाला म्हटल्यार तुमी कंज्युमरांक पळोवंक ना ते म्हणटा की खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाल्लें आसा जावं बाकीचे खुबसो तेंचो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाचो जाला आनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी कंज्युमर हेंकां दोगांकूय हियरींग घेवन हे जो GRMC आसा तेंचे थ्रू हें जाता म्हणून आतां आमी तांकां डिमांड केल्लो आसा की जॉयंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्या थ्रू हेची हियरींग जावची आनी तेंच्यांनी आमकां एश्योर केलें आसा की ते जो डिमांड आसा आमचो डिमांड जो आसा तो फुडें करतले पब्लीक हियरींग घेवची जे करून पब्लीक हियरिंगाक लोकांचे कितले प्रश्न आसा ते जाणून घेवपाक शकतले कारण कितलेशे जाण आमकां कंज्युमर जे आसा ते आमकां येवन मेळटा आनी आमकां मेळोन ते खुबशे आपणाचे प्रश्न जे आसा ते सांगतात कित्याक थोड्यांक 1000तल्यान 8000 पासून बील येयल्लें आसा ही आमकां दिसून येता आनी डिफरंट कंज्युमरांचो डिफरंट बिलींग पॅटर्न आसा दुसरें आनी एक ते सांगपाक लागले की आमकां अवेरनस करपाची गरज आसा हांवें तांकां सांगलें तुमी अवेरनस कांयच करिना ते म्हणटा कंज्युमराचो युजेज जो आसा तो युजेज वाडला सो युजेज कित्याक वाडला हेजो प्रश्न तांकां विचारलो जाल्यार ते खुबशे रिजन ते दिता हीट येयल्ली आसा आनी कितें येयल्लें आसा हे खुबसो रिजन दिता बट दॅट रिजन डजंट सॅटिस्फायड बिकॉज जो डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू अवेरनस जावपाची गरज आसली मात ती अवेरनस आजून पर्यंत जावना आनी ताका लागून कंज्युमर जे आसा सामके आबूज जाल्ले आसा तांकां कंज्युमरांक कळय ना कित्याक प्रत्येक जाण म्हटल्यार आयज समज बेजीक सॅलरी घेवपी 10-15 हजार बेजीक सॅलरी घेवपी एक हावज होल्ड आसा त्या सॅलरीचेर तांकां समज एक 0 to 100 युनिटाचेर पासून हे येता तेजे वयर युनिट्स येता आनी सडनली तांकां हायक जाता तेन्ना तेंचो जो मंथली हे आसा मंथली बजेट आसा तो मंथली बजेट हालता आनी हेच परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा आयच्या दिसा आमी तांकां वचून सांगलां की तुमचे जाता इतल्या बेगीन एक पब्लीक हियरींग घेवची तितून लोकांक आपोवचें आनी जो हायक जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाचे थ्रू मिनिस्टरानूय हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा सुदीन ढवळेकर थंय भाशणां दिली म्हूण जायना हांगा लोकांची समस्या आसा ती जाणून घेवपाची गरज आसा आनी सुदीन ढवळेकराकूय आमी लेटर बरयतले कित्याक तो तेणेन हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा ते रिडक्शन करतले आयज खूब जाणांक तेंच्यांनी म्हटलें ते मायनस हाडटले ते जावना अजून पर्यंत रिडक्शन करूं ना सो ताका लागून आयज आमी हांगा येयल्या आनी तांकां आमी क्लियर डिमांड केल्लो आसा आनी दुसरें म्हटल्यार सानंद्रे मतदारसंघाची आमची ज्या लोकांनी म्हाका बिलां सबमीट केल्ली ती बिलांय सबमीट केल्ली आसा आनी ती रेक्टिफाय करपाक तांकां सांगलां कित्याक ते म्हणटा कितें इश्यू आसपाक शकता पण आमकां खबर ना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू त्या हेजेर कितें इश्यू आसा सो आमचो एक युजर तुमकां मुद्दम सांगतलो की ताका कितें फेस जाता हो आमचो फ्रांसीस मेवरेचो एक्चुली हांव हेजे बिलाचेर वयर उलयतां आमकां पयलें बील लास्ट इयर म्हाका बील हेजे एप्रिलाचे मार्चाचें बील म्हाका येयलेलें 745 ओके आनी ह्या वर्साक आतां 3645 बील येयला सो डिफरन्स चड व्हडलो डिफरन्स इतले आमच्यांनी कंज्युमर अशें करून बील फारीक करूंक जायना मागीर हांवें हेजेर पळयलें पळय जाल्यार तेणी रेटी हेजेर रेटी चडयला युनिट्सांच्यो 0 to 100 युनिट्स 20 पैसा केले आतां रेट चडयल्या 100 to 200 30 पैसा 200 to 300 45 पैसा आनी 300 to 400 55 आनी 400 and above 80 पैसा सो इतले ते रेट इतले पळय ते चडयतले जाल्यार तेणी एटलिस्ट आमकां लोकांक सांगूंक जाय जाल्यार बाबा आमी इतले बराबर इतली रेट हाय करता म्हणून सो आमी कंज्युमर म्हणटा आमी रेडी ना शॉक घेवपाक आमी रेडी ना सो आमी आतां उलयल्या हे कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियरान उलयला तेणी सांगलें आपूण पळयता म्हण कितें करूंक जाता तें सो
हेच आमचे मागणें की ह्यो रेटी पळय तेणी सोडयल्या त्यो उणे करच्यो. किती रिप्लाय गावले पळय आमकां हे सरकाराचे थ्रू जावं जो GRC आसा GRC तेंचे थ्रू तांकां रेग्युलेटरी अमावंट येता सो वॉट एवर अमावंट ते चार्ज करता. पण आमी कितें म्हणटा की 2022 हो अमावंट वाडत चल्लेलो आसा. अशें न्हू की तो 2022 जावन हॉल्ट जाला आनी तितलोच उरला, वाडत चल्लेलो आसा. सो हे वाडटो अमावंट जो आसा तो वाडटो अमावंट स्टॉप करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जो हायक जाला इतलो हायक जाला तो लोकांक सामको शॉक लागला आनी शॉक लागलेल्या कारणान आयज लोक जे आसा ते लोक आबूज जाले. सो ह्याच रितीन आमी पळोवंक गेल्ले जाल्यार आयज आमी CE कडेन उलयल्या, चीफ इंजिनियरा कडेन उलयल्या. चीफ इंजिनियराक आमी तेच प्रश्न मांडले की तुमी हो जो हायक आसा तो हायक घेवन तशेंच कित्याक रावले अजून पर्यंत? तो हायक कित्याक तुमी कमी करना? आयज तो शॉक वाडटा. डबल इंजीन सरकार म्हणटा. आतां BJPचो सेंट्राकूय सरकार आसा, हांगाय सरकार आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी वाडयला म्हणटा, व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेजी गावल्यो म्हणटा. तो पॅकेजी गावल्या लोकांक आयज जो कंज्युमर आसा बेजीक नेसेसिटीन दोन आमी कावंट करता, एक इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरी वॉटर सप्लाय. सो बेजीक नेसेसिटीनूच तुमी असलो धक्को दिवपाक लागले नाल्यार कशें जातले? हजारांनी बिलां समज येवपाक लागले नाल्यार कशें जातले? सो क्लियर तेंच्यांनी सांगलां की आमची पब्लीक हियरींग आमी तांकां डिमांड केला की पब्लीक हियरींग दिवची म्हणून, जे करून गोंयभरांतले लोक येवन आपणाचे विचार जे आसा ते मांडपाक शकतले, इश्यूज कितें आसा ते जाणूंक शकतले. कित्याक जेन्ना पब्लिकाक अंडरस्टँड हांवें तांकां तेंय सांगलें, ते म्हणपाक लागले आमी अवेरनस करपाचो चालू केल्लें आसा. आमच्या मतदारसंघान तरी अजून पर्यंत अवेरनस केल्लो ना. हांवें तांकां सांगलें, तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुमी सांगा म्हणून आमी अवेरनस करता. सो हांवें तांकां डिमांड केला की हे अवेरनस तुमी डिपार्टमेंट जो विलेज पंचायती अंतर्गत काय थंय आमचे बाकीचे पब्लीक खंयच्याय हितून आसा ते आमी करूंक शकतले. सो हो जो डिमांड आसा तो क्लियर आमी केल्लो आसा. हियरिंग जाल्लें पळय, हियरिंग जावन पब्लीक मिटींग जावन तेंच्यांनी प्रायस हायक केला अशें तुमकां ते सांगलां आसलें. सो तेजेर प्रायस हायक तेजे ऑलरेडी अप्रुवल GRCन दिला. सो आतां ते रिड्यूस करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय. हय डेफिनेटली आयज हो BJP सरकार जो आसा, BJP सरकारान हेजेर डिसिजन घेवपाची गरज आसा. मिनिस्टर जो आसा, मिनिस्टरान पळोवपाक जाय बाबा लोकांक कितले त्रास जाता. तुज्या मतदारसंघान एकातलो तूं कितें करूं शकता आसतलो, बाकीच्या मतदारसंघान जायना. हें सिंपल आसा. तुमी कितें करता तें तुमकां खबर आसतलें. पण आयज लोकल जे आसा आयज सफरींग बाकीचे सगळ्यांक जाता. आयज मुखेलमंत्री एकातलो आपणाच्या मतदारसंघाच्या लोकांक राखता आसतलो, पण बाकीचे कितें करतले हो प्रश्न आसा. कित्याक प्रत्येक जाण गोंयकार आयज हर्ट जाल्लो आसा. बोल्सांचे पयशे आयज वचत आसा आनी जग आतां फुडें चवथ येवपाची आसा. चवथीक लोकां कडेन पयसो आसपा ना. कित्याक तुमी बिलां भरपाकूच पयसो काबार केलो. ही परिस्थिती करपाक जाय. फाल्यां फुडली फेस्टिवल दिवाळी येतली, मागीर क्रिसमस येतलो. आयज बिलां काडपाक रीण काडचें पडटा. आमच्या फुड्यान थोडे जाण येयले आमी रीण काडून बिलां भरल्या म्हणटा. ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्या. बिलां पासून भरपाक रीण काडचें पडटा. सो गोंयकारांक तुमी रिणानूच दवरपाक सोदता आनी रिणानूच बुडोवंक सोदता आनी रिणानूच मारपाक सोदता हो प्रश्न आसा. सो मुखेलमंत्र्यान आनी ह्या हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर सुदीन ढवळेकारान हेजी उत्तर दिवपाक जाय. आनी हें जें बील हायक जाल्ली आसा ही हायक जी आसा ती कमी करपाक जाय. आनी हें जायना नाल्यार लोकांनी हेंकां धडो शिकोवपाचो पडटलो. कित्याक परत हे हायक करीत रावले आयज बॅकबोन आसा मोडपाक पावल्या. थोड्यांनी मोडली ऑलरेडी. ते आयज घरा रावचे पडल्या.